पैंगीण काणकोण बाजारांतल्या दुकानांक उजो लागून पसरकारांक लाखांचे लुकसाण जालें. एक पसरो लासून गोबर जालो. दुसऱ्या एका पसरकाराक बरेंच लुकसाण सोंसचें पडलें. चोरयेच्या हेतान आयिल्ल्या मनशांनीच हो उजो घातला आसूं येता असो दुबावय पसरकारांनी उक्तायला. शेनवारा रातचो 2:30 वेळ. नव्या वर्साचे सुरवेक पैंगीणकार सुखाची न्हीद घेताले. इतल्यानच बोळ आनी हुयेली सुरू जाल्यो. पैंगीणीचो बाजार, थंयच रावपी अनंत अग्नीक जाग आयली. पळयत जाल्यार कुशीच्या दुकानांक हुलोपान रेवाडो घातला. राती 2:30 वरांती हांव आनी म्हजी आवय घरांक न्हिदिल्ली तेन्ना आवाज कसलो येता काय म्हणून जनेलांतल्यान पळयत जाल्यार धुंवर येतालो ह्या शॉपांतल्यान वयल्यान. आनी हांव इमिजिएटली मागीर ओनर जयप्रकाश पैंगीणकार ताका कॉन्टेक्ट केलो. फायर ब्रिगेडीक आपयली इमिजिएटली. फायर ब्रिगेड एक 20 मिनटां भितर पावली हांगा. पुलीस आयले आनी शेजाऱ्याची शॉप हें रुपेश पैंगीणकाराचें ताकाय फोन केलो. आनी सगळे पावता पर्यंत 2:50 सुमार जाली. आनीक फायर ब्रिगेडीक 2 तांचे बम्स हाडचे पडले पुराय उजो आटोक्यान हाडपाक. आनी जवळ जवळ 1.5 तास लागलो. आनीक हो पुराय बाजार जो आसा तो सगळो पोन्नो हो बाजार आनीक लाकडी हें सगळें फर्निचर आनीक सगळे रूफ्स. सो ताका लागून जर उजो फाविल्लो जाल्यार सगळो बाजार एखाद्याक हें जातलो आशिल्लो. पूण आमच्या पुलीस आनी फायर ब्रिगेड दोनी वेळार पाविल्ल्यान चड लुकसाण जावपाची पासून वाटावलें. जयप्रकाश पैंगीणकाराची शॉप कंप्लिटली उज्यांत हें जाल्लें आसा, राग जाल्लें आसा. हे जयप्रकाश पैंगीणकाराचें शॉप कंप्लिटली जळून गोबर जालो. ताजे नंतर आजूबाजू पळयलें जाल्यार बऱ्याचशा शॉपांची वेले नळे काडिल्ले आसात, कोणाची कुलूप कट केल्ली आसा. म्हणजे हो सगळो प्रकार, हो चोरीचो प्रकार, चोर कोण तरी हांगा घुसले आनी राती भितर ताणें बऱ्याचशा कडेन चोरी केली अशी लक्षांत येता. बऱ्याचशा जाणांचे गल्ल्यांचे पयशे आशिल्ले ते पयशे ना जाल्यात. म्हणून हो सगळो एक्सिडेंट न्ही तर मुद्दम कोण तरी चोरांनी चोरून नंतर ताका उज लावन गेले असो एक संशय हांगा व्यक्त केलो वता. जयप्रकाश पैंगीणकाराचें हें दुकान पुराय लासून गोबर जाल्लें. कुशीकच रुपेश पैंगीणकाराचें आनी तुकाराम नायकाचें दुकान. तांची तीच गत. उजो पालोवपी दळाक आनी पुलिसांक फोन मारतकच ते वेगळेच धांवन आयले आनी उरिल्ली संपत वाटोवपाचो यत्न केलो. पूण तितले भितर लाखाचें लुकसाण जालेंच. आयकात पसरकाराचे उतफरके. हांव राती दुकान बंद करून गेल्लो हांगच्यान 9 9:30 आनी आतां मागीर सकाळीं पैंगीणकोण बी दुकान बी ओपन केली. फोडली बी म्हणटरी हांव पेपर बी घेतलो आनी हांगा येयल्लो. मागीर ओपन करून पळयतना सगळी वस्तू पळयला ताका कितें जालें मागीर. पयशे व्हेले? पयशे थोडे आले. कितले आशिल्ले? पयशे आले मागीर 12,500 आहले. सामानाक लागून बी दवरतालो. फाटल्या वाटेच्यान नळे काडून सकयल देंवले ते सगळे. फॅन बी सकयल उडयला सगळे दुकानां मागीर पळयलें जाल्यार म्हाका कितें जावं लागलें. आनी दुकान कितले फोडल्यात? हय आनी 2-3 पैंगीणी फोडला, जेपीली फोडला, त्या वाटेन गणेश भंडाऱ्या फोडला, मागीर लाजा हॉटेलांक देवला. अशी लायनीन सगळी ओपन करत येयला. ते नळ्यांक आसली तितली केला तेमी सामकी. गोवा 365 खातीर पैंगीण काणकोणच्यान देविदास गांवकार.